Register today for Stellar Talent Search exam and get a chance to get 100% scholarship and cash awards for class 7 to 12. Admissions are open for repeaters medical for NEET 2023. उत्तर गोंयांत चडशे सरपंच उपसरपंच बिनविरोध. आदल्या सरपंचांनी आपली जागा परत मेळयली जाल्यार कांय कडेन नवे चेहरे. राजकारणाची श्रीगणेशा करपी कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोचो पूत डॅनियल लोबो परतचो उपसरपंच. मयेचो आमदार प्रेमेन शेटाचो सोयरो दिलीप शेट मयेचो सरपंच जाल्यार बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेचो भाव संदीप पिर्णाचो सरपंच. चडशा जाग्यार आमदारान आपल्या मर्जींतल्यांक सरपंच उपसरपंचाचो मान दिलो. आज बरें दिसता की ज्या तरेन गोंयभर आज 186 ग्रामपंचायतीच्यो सरपंच उपसरपंचाच्यो निवडणुका जाल्यो आनी भारतीय जनता पार्टी सगळ्यान हायेस्ट 128 पर्यंत आमचो आज आंकडो पार जाल्लो आसा पंचायतींचो. त्यामुळे बऱ्याच सगळ्या भागा भितर पंचायती भारतीय जनता पार्टी जाल्ले आसा. अलायन्स पार्टनरांच्यो वेगळे आसात जाल्यार पण आमच्यो स्वताच्यो जाल्ले आसात. त्यामुळे बरेचशे पंचायती गोंयभर जे जाले तातूंत बरें सांगपाक दिसता. आजोशी मंडूर पंचायत अपेक्षे प्रमाण आर्जीन ताब्यांत दवरली. आदोशी मंडूर दोंगरेवेले जे लोक आसा तेंच्यांनी एकठांय जावन आयज जो सपोर्ट दिला जो तेंको दिला आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्साक हेच्या पयलूय जेन्ना व्हडलें इलेक्शन आसलें तेन्ना असोच तेंको दिल्लो आनी आतांय तसोच तेंको दिवन ही पंचायत घडिल्ली आसा. शिरसय सांतांद्र आनी अंजुण्या पंचायतींचेर अपक्षांचें राज्य. कळंगूट पंचायत जोसेफाची. पॅनल आहे सी बीजेपी बॅक पॅनल अशें हे सगळ्यांक पळय हे फावटी देर इज नो पॉलिटिकल पार्टीज इनवॉल्ड रायट. हावेवर वी वर गिवन सपोर्ट बाय बीजेपी. पंचायत वेंचणुकेच्या निकाला वेळार बॅकफुटार दिसपी आमदार मायकल लोबो एक्टिव्ह दिसलो. चडशा पंचायतींचेर ताचो शेक. Our help will always be there for Kalangut Panchayat, not only Kalangut, all the panchayats. Whoever requires our help will be always there. आमचे इंटरफियरन्स केन्ना आसना. गेली 5 वर्सां 10 वर्सां आता आमदार हा पण सांगते की आम्ही इंटरफियर करता. वी डोंट इंटरफियर. सर बाकीचे दोन्ही पंचायती ऑन अपोजिट आले तुमचे कॅन्डिडेट सरपंच सगळ्या अपोजिट दिला सगळ्या कलांगूटचे कोणे अपोजिट फॉर्म भरून ना. सोपटेनूय आपले अस्तित्व दाखयतना मांद्रे मतदारसंघातल्या चडशा पंचायतींचेर शेक गाजयलो. प्रवीण आदलेकारान ताच्या मतदारसंघातल्यो सगळ्यो पंचायती राखल्यो. लोकांनी हेंचेर विश्वास दवरलेलो आसा. हांव सदांच म्हणटालो कितें आमकां न्यू फेस दियात डिवेलप करपाक आनी गांवचें डिवेलप जातलें न्हू ते न्यू फेसूच जाय. कित्याक जे 20 वर्सां 25 वर्सां हेंच्यांनी कितेंच करूंक ना. आयज 20 वर्सां हांगासर राज करून गेले आनी 20 वर्सां हांगासर खूब जाणांनी हांगासर पंचायतीन रावन एकूय कामां करूंक ना. ती कामां घडची ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.